प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून CCR TV आनी आमच्या लोक संपर्क केंद्राचो आदार घेवन हांव तुमकां सगल्यांक पयले सुवातेर एक पवित्र, शांत आनी कुरपेन भरलेली पास्कांची परब हांव दितां. पवित्र सोबेच्या सेवाधर्मीक वर्सान ही जेजूच्या जिवंतपणाची परब एक भोव श्रेश्ठ परब आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचो माज. आपल्या पास्कांच्या गुटांतल्यान कोण भाशेन जेजून मरणाचो भस्म करून जिवीत फांकयलें, पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हेलें, काळोख नपयत करून आमकां उजवाडाच्या जैतान भितर काडलीं, हें सगलें आमी सोमार उमतां. खरें म्हळ्यार पास्कांच्या आयतारा थावन तें पवित्र आत्म्यांचे येण्याचे परबे पर्यान 50 दीस आसात ते पवित्र सोबा व्हडा संतोशान आनी दोबाज्यान एकूच श्रेश्ठ आयतार जाल्ले परी सोमार उमता. लातीन भाशेन आमी ताका मान्या दोमिनिका म्हणटात. पास्कांचे परबेचें श्रेश्ठपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरचे खातीर भाग्योंत पावलू कोरिंथकारांक बरयलेले आपले पयले चिटीन अशें म्हणटा: क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक नासलो जाल्यार आमची परगटणी रिकामी आनी तुमचो भावार्थ निर्फळ. हे आमचे व्हडले परबे समयार जेन्ना कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून तुमी तुमच्या घरांनी भितर आसात, ही पास्कांची परब कोण भाशेन ओडताबरीत करूंक जाता ते विशीं हांवें तुमचे बरोबर नियाळ करूंक चिंतलें. लुकासाच्या शुभ वर्तमानान 24व्या वस्वरान आमकां एमाउसाचे वाटेर वेतोल्या जेजूच्या दोगां शिसांची खबर मेळटा. ही घडणी मनान हाडून हो म्हजो नियाळ तुमचे मुखार दवरता. ते दोग शीस जेरुसालेमांतल्यान एमाउस वेताले म्हूण भाग्योंत लुकास आमकां सांगता. सुमार 7 किलोमिटरांची वाट ती. तांचो बोरवांचो धोंदोल्लो, तांचीं सपनां सगळींच फिस्कोटलोलीं. ते सारके निराशी जाल्ले, कित्याक जो तांकां रोमी सरकाराचे जुलूमशायेंतलीं सोडयतलो म्हूण ते रावताले, ताका एका खुर्सार व्हडव्हड्यांचें मरण भोगचें पडलें. ह्या पवित्र सातोळ्यान आमच्या इगोर्जांनी एकठांय येवंक जावचें ना म्हूण आमकां कळ्ळें तेन्ना आमचेरूय असलेच तरेचें निराशीपण कशें आयलें. ही आमची गोत एमाउस वेतेल्या त्या दोगां शिसांच्या निराशीपणाक सर करूं येता. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमच्यो फामिली, समुदाय, राष्ट्रां आनी आख्खे मनीसकूळ पर्यान एक गंभीर परिस्थितीक सांपडलेल्यान आमच्यो येवजण्यो आनी सपनां फिस्कोटलीं. आमचो फुडार कितें जायत असलो आमच्या मनान एक प्रश्न उप्रासलेलो आसा. ह्या वेळार देव खंय लिपला काय असो थोड्यांनी घडये विचार पासून केलो जायत. एमाउसाचे वाटेर आसलोले शीस गजाल मात करता आसतना खूद जेजू तांकां लागीं सरून तांचे बरोबर वाट चलूंक लागता. पूण तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी येवन ते ताका वळखूंक पावनात. जेजू आतां फोंडान ना. तो आतां एक मोगाळ सांगाती कसो एमाउस वेतेल्या रस्त्यार शिसांक भेट्टा. जेजू तांचे गजालीन भितर सरता, तांकां कान दिता, तांची परिस्थिती समजूंक आनी तांचे दुखीन वांटो घेवंक प्रयत्न करता. सोमी जिवंत जाला.
संसार सोंपोपर्यंत तो आमच्या सांगाता आसा. एक दुलोब इश्ट कसो तो आमच्या वांगडा चलता आनी आमकां समजून घेता. जोरी कांय पावटी तो लिपलोलो कसो दिसता तरी तो आमकां केन्नाच साणिना. खरें म्हळ्यार असल्या वेळार आमकां भेट्टोल्या मनशांच्या रुपान ओ जिविताच्या घोडितां वरवीं तो आमकां मेळूंक येता. पूण आमी ताका वळखूंक चुकता. जेजू म्हळ्यार एमानुएल, देव आमचे मोदें. आनी ताचें आसणें आमच्या जिवितान आमकां एक खोल संदेश दिता. भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. जिवंत जाल्या उपरांत जेजू फोंडाशी आयलोल्या ओस्तुऱ्यांक भेट्टा आनी ताचीं पयलीं उतरां तांकां जावन आसात, भियों नाकात. खरेंच जिवंत जेजू सगले भिरांतीचेर जोयत व्हरता. जेजू आमची असोकताय वेंगोयता. आमचे दुबाव भावार्थान आनी आमची भिरांत बोरवाशान बदलता म्हूण गेल्ल्या बुधवारा दिसा फ्रांसीस पाप सायबान आपल्या संदेशान आमकां उगडास केला. आमच्या जिविताचे एक गंभीर परिस्थितीन पर्यंत सोमी आमचे बरोबर आसा, आमकां वेंगोयता, आमकां रुपांतरायता. आपल्या निराशी जाल्ल्या दोगां शिसांचें आयकून जेजू उद्गारता, कितले म्हूण घोवये आनी जोड मोनाचे तुमी. आनी उपरांत पवित्र शास्त्रांचो ओड तांकां दिता. जेजू उतराची मोडणी करता. खरें म्हळ्यार आमी ताका पवित्र शास्त्रान सोदता तितलेय पावटी जेजू आमकां आपलें उतर मोडटा. पवित्र पुस्तकान जेजू खरेपणी हाजीर आसा. थंय तो आमकां मेळूंक रावता आनी आमकां आपल्या सारक्याचीं करूंक आवडटा. आमकांच विचार करुया. दर दिसा पवित्र शास्त्रान सोमयाक भेटूंक आमच्यान एक खेरीत वेळ विंचून काडूंक जावचें ना काय? अदीक करून ह्या दिसांनी जेन्ना आमकां जाय तो मेकळो वेळ मेळटा सो दिसता. इतल्या म्हणसर शीस वेताले ते गांवां लागचीं पावले. जेजू आपूण मुखार वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी ताका म्हळें, दीस दारेर पडत आयला, आमचे सोवें राव. तांणी जेजूक आपल्या बरोबर रावूंक आनी खोलायेन तांच्या जिवितान भितर सरूंक आमंत्रण केलें. ही तांची वागणूक खऱ्यांनीच वाखाणपा सारकी. कित्याक तांकां गमून आयलें की जें कितें ते सोदताले तें त्या वाटसूर मनशा सोवें आसलें, उजवाड आनी बोरवासो. तांच्या जिविताच्या काळोखान उजवाड, तांच्या निराशीपणान बोरवासो. उपरांत ते एकामेकाक म्हणटले आसले, तो आमकां पवित्र शास्त्राचो ओर्थ दितालो तेन्ना आमचीं काळजां भितरल्या भितर लासतालीं न्हय? दुसरे वाटेन जेजू आमचेर आपली खोशी थापिना. तो आमचे सत्तेक मान दिता आनी आमी आमचीं दारां ताका उकोडटलीं म्हूण सोंसणीकायेन रावता. भयणी भावांनो, आमचेर एक लॉकडावन पडलेलो आसा. हो घडये एक बरो सैक जायत आमच्या जिविताचीं दारां सोमयाक आमी उकडूं आनी ताका जोण एकलो ओ एक फामील कशी पवित्र शास्त्रान अदीक फिकिरीन सोदूंक. आमी जेजूक आमच्या फामिलींनी, समुदायांनी, राष्ट्रांत आनी आख्या संवसारांत येवकार दिवंक आदल्या परस आतां अदीक गरज आसा. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो, आशिर्वाद दिलो, उंडो मोडलो आनी तांकां वांटलो. आनीक दुबाव ना. त्या वेळार
तोच तांचो गुरुजी म्हूण तांणी ताका वळखून घेतलो. पूण तांणी एक उतर पासून उच्चारचे आदीं जेजू तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो आनी भितरल्या भितर तांचीं काळजां उलपत रावलीं. हें जेवण एक चालतें जेवण न्हय आसलें. तें जेवण म्हळ्यार जेजूच्या पवित्र बलिदानाचें किर्ण कशें तांच्या काळजान रिगलें. त्या वेळार त्या दोगांय शिसांनी जिवंत जेजूचें नीज आसणें भोगलें. आमी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी संतोशान तांचीं काळजां भरलीं. मोगाळ इश्टानो, जेजू आमच्या घरांनी, आमच्या समुदायांनी आनी आमच्या भावपणाच्या एकचारान आसा जाल्यार हाचेवन जायतो अदीक तो परम संस्कारान आजीर आसा. हें जेजूचें आसणें, युकरिस्टीक प्रेझन्स, गुरुजीच्या एकचारान आमकां वाडूंक संदी दिता. पयलीं क्रिस्तांवां पवित्र मिसाच्या बलिदानाक उंड्याची मोडणी म्हणटालीं. त्या दोगां शिसांनी जेजू सांगाता उंडो मोडलो त्याच वेळार तांचें दूख नपयत जालें आनी ते पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरले. मिसाची भेट जेजूक सगळे भरतेन अणभवूंक आमचे दोळे आनी काळजां उकडटा. आमकांच विचारुया, मिसाचे भेटेचो हांव फावो ते परी मोग करतां काय? हे निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून म्हज्यान मिसाचे भेटेन सारको वांटो घेवंक जायना. हाका लागून मिसाचे भेटेची आस म्हजे भितर वाडल्या काय? जिवंत जेजूक उतराचे आनी उंड्याचे मोडणेन अणभवूंक हांव अत्रेकतां काय? असले खोल विचार आमचेच लागीं आमी केल्यार बरें. जिवंत जेजू कडेन जाल्ले एखेरीत भेटेक लागून ते दोग शीस इतले खुशाल जाले की ते मेजावेले उठले आनी तेन्नाचे तेन्ना म्हणजे रातीचो काळोख पर्यान पळयनासतना जेरुसल्याक बेगोबेग परत गेले. तांचीं काळजां मनां एका विचित्र उजवाडान भरलोलीं. ह्या उजवाडान तांणी सगळे तरेच्या काळोखाचेर जैत व्हेलें. जेन्ना शेकी ते इकरांक भेटले तांणी तांकां व्हडे खुशालकायेन आपणाक मेळ्ळलो जिवंत जेजूचो अणभव कळयलो आनी उरलेल्यांनी बी असलोच अणभव आपणाकूय मेळ्ळा म्हूण त्या दोगांक सांगलें. परम संस्कारान आसलेल्या जेजूक शेवतोच ताचो अणभव घेतल्या उपरांत असलेंच कितें आमचें सवें घडटा. जेजूक दुसऱ्यांक वांटपाचो आवंडो आमचे भितर वाडटा, कित्याक जेन्ना देव आमच्या काळजान भितर सोदता तो थंयच भितर उरोंक शकना. देवाचो अणभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक गरज आनी हें पुर्तेपणी आमी करूंक पावता जेन्ना आमचेंच आपदान आमी दुसऱ्यांक करता. ह्या कोरोना व्हायरसाचे परिस्थितींतल्यान आमकां एक थावें जाता. हिसपा भायर जायत्या सवें वयल्या वयर सोंबोन जोडचे पडोस घडये आमच्या घरच्या सांगाता रावूंक आनी तांचे बरोबर मोगान आमच्या जिविताची वांटणी करूंक अदीक म्हत्वाचें. भावां भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी जिवंत जेजूच्या जैताचीं भागीदारां जाल्या. ताणें आमकां दिलोल्या नव्या जिविताचे गोवाय आनी परगोटणार जावंक आमच्या बावतिस्मा वरवीं तो आमकां आपयता. आमच्या उतरां, कोरन्या आनी जिविताचे चाली वरवीं जिवंतपणाचे गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा. जेजूच्या जिवंतपणाचो अणभव आमच्या जिवितान एक नवेपण हाडटा. हे नवे दिशेन जें कितें शेवट कशें दिसता तें खरें म्हळ्यार एक नवी सुरवात कशी जाता. काळोखी रात कशी दिसता ती खरें म्हळ्यार एका नव्या दिसाचें एक फांतें जाता.
आमचेर मारेकार दीस आयल्यात. असले तळमळ्यांचे परिस्थितीन आसतना सोमयाक आमच्या जिविताचीं दारां उक्तीं करुया. तो सोमी आमकां मेळूंक, नवसो रावूंक आनी आपले काळजीदार आनी खुशाल बरीत गोवाय करूंक आशेता. आमच्या फामिलींनी तशेंच समाजान जेजूचे शांतीचीं, मोगाचीं आनी खुशालकायेचीं हातयारां जावंक आमी ताका पुर्ती मेळूं. तुमा सोमेस्तांक एक खुशाल बरीत पास्कांची परब हांव दितां. जिवोन जेजू तुमकां आपले सुबाम कृपेन आनी शांतीन भरूं.